Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मायनिंग आणि बाकीच्या खात्यांचे विषय तसेच पार्टीच्या बसकांनी वाटेकार जावपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली वचपाक गेला. पार्टीबरोबर संघटनेचे काय विषय असा म्हणून दिल्ली वचचे पयलीं तो प्रुडंटाकडे उलयलो. जेणे करून तितून वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीचे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करपाचे आनी मीनवायल पार्टीची संघटन दृश्ट्या बाकी काही इश्यू आसा. आतां अध्यक्षय आमचे दिल्लीक वता सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट मायनिंग इश्यू डिस्कस जावं शकता. मायनिंग इश्यू हो एक इश्यू आसा तितूंतल्यान. कसिनोंक सरकारान फाटली 7 म्हयन्यांची लॉकडावनातली फी माफ केल्या म्हणून बोवाळ विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटात तशें कांयच ना. एकदांचे सुरू जावनी उपरांत खंय जाग्यार घालूं येता. 7 महिने पैसे मागीर भरपाचे हाजेर हें म्हटलेलें आसा. खंयतरीच आमी ताका सोडल्याचें म्हणून ना. हाजेर डिसिजन गव्हर्मेंट मागीर घेतलो हें म्हटलां. कारण इंडस्ट्री सुरू जावपाक जाय आसली तरी त्या पयशांचेर मागीर डिसिजन घेवपाचें म्हटलेलें. आणि तुमकां थ्रेटनिंग कॉल्स जे येतात त्याचे तसेच आता बाकीच्यांक येवंक लागला. त्याचेर स्टेट लेवल इन्क्वायरी ताजी हांवें कंप्लेन दिला ताचेर इन्क्वायरी जाता. आणि सर आत्तां काय उलोवपा ना. सावर्डेचो आदोगाद प्रणव सावर्डेकाराकूय धमक्योच्यो खंडणीच्यो मॅसेजी येवंक लागल्यात. 1 कोटी दिना जाल्यार चलयेचेर बलात्काराची धमकी. प्रणवान पुलीस कंप्लेन केल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीकूय खंय खंडणीक धमक्यांचे फोन. I have been receiving threat SMSs from an international number since October 28. Initially, I took it lightly, but of late, last 2-3 days, I have been receiving it frequently from an international number. I have been receiving threat SMSs from an international number since October 28. Initially, I took it lightly, but of late, last 2-3 days, I have been receiving it frequently from an international number asking to contact a local number in Goa, and the message says if you don't give 50 lakhs rupees, they're threatening to kill. So I have lodged a complaint officially with the DGP Goa Police. I've already spoken to him personally. He has assured me that he will look into the matter and start investigating. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत.